पणजे स्मार्ट सिटीच्या कामा वेळार परतून आनी एक मूर्ती अवशेष सापडल्यात। स्मार्ट सिटीच्या कामा वेळार रस्तो खणटना हे मूर्तीचे अवशेष सापडले। 2 दीस पयलीं अशीच एक मूर्ती हिंदू फार्मसी कडेन सापडिल्ली। बिरेस्तारा सापडिल्ले मूर्तीचे अवशेष सध्या पुरातत्व खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी आपल्या ताब्यात दवरल्या। 2 दीस पयलीं म्हळ्यार मंगळारा पणजे स्मार्ट सिटीच्या कामा वेळार हिंदू फार्मसी कडेन रस्तो खणटना प्राचीन मूर्ती सापडिल्ली। पुरातत्व खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी ती आपल्या ताब्यात दवरिल्ली। आता परतून थंयच मूर्तीचे अवशेष सापडल्यात। पुरातत्व खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी ताची पळवणी केली आणि ते मूर्तीचे अवशेष आपल्या ताब्यात दवरल्यात। आनीकूय स्मार्ट सिटीच्या कामा वेळार अशा तरेच्यो मूर्त्यो सापडपाक शकता म्हूण पुरातत्व खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी सांगले। तशेंच आता आणि फाटले 2 दीस पयलीं सापडिल्ली मूर्ती सध्या पुरातत्व खात्याच्या ताब्यात आसून ताचेर अभ्यास करतले अशेंय तांणी सांगले। आमी पळयले तो फातर काडून कित्याक ते दिसा 30 तारीख तो स्टोन मेळ्ळो न्ही तसलें कितें आनीक हांगा मेळटा काय म्हणून पळयतालीं। त्या खातीर आमी काम सुपरवायज करतालीं तेन्ना आमकां तसो सिमिलर स्लॅब कसो दिसलो। सो तो जेन्ना काडून पळयलो तेजेर मातशें कार्विंग आसलें पूण तो कुडको आसलो। सो सिमिलर कुडके अशें हांगासर खंय खंय यूज केला आसतलें अशें दिसता। सो ते आमी अजूनही तसेच कुडके मेळपाची शक्यता आसा। जेन्ना पळयतली तेन्नाच कळटलें, पयलींच सांगूंक शकना। सद्या आतां हांगासर दिसता। हां, रेस्टोरेशना खातीर कितें काम चालू केलां ना तो आतां डिपार्टमेंटान आसा आर्किओलॉजी आर्किओलॉजी तुमकां कितें रेस्टोरेशना खातीर कितें काम ना तो आतां मागीर क्लीन करून आमी पळयतली। पूण ताजे डिटेल धरून काय तशें हें मेळना। तो पॉलिश म्हणून तो एक स्कल्पचर आसा ह्युमन सायड। सो तो 17th सेंच्युरीचो आसा तो। सो तो आमी डिपार्टमेंटान दवरला आनी तेजेर स्टडी जातली। आनी सिमिलर 3 तसले स्कल्पचर शिरीगांव गांवान आसा आनी आतां हो 4थो हांगासर मेळ्ळो ते दिसा। आनी पळय सिमिलर आतां कुडके अशें दिसता। आतां आमी क्लियर करून पळयना फुडेंच कळटलें की कितें आसा कितें ना। आर्किओलॉजी कडेन हेच्या पयलीं कसले ना तसलें ना कसलें फक्त ते तिनूच आसले ह्यान पयलीं तो ते दिसा 30 तारखेक तशें। आनीक अशें मेळपाक शकता म्हणटा तुमी म्हणजे ह्याच प्लेसीचेर? सर फातर सिमिलर दिसता हांगासर एक ऑलरेडी काडला। आतां क्लियर करिना फुडेंच कळटलें। जर सिमिलर अशें फातर दिसता जाल्यार आमी तें ओपन करूनच कळटलें की आसा काय ना। हें इतलें लागीं आसा पळय आतां 25 मिटर लगून ना फूट 25 फूट लगून ना तेजे पिशे आनी मेळ्ळा। म्हणटकीर कितें जाणा आमी आयकले त्या भशेन जाणट्या भशेन 1750 राजधानी आमची ओल्ड गोवा आसली ती मागीर हिंग शिफ्ट जाली। त्या टायमार कितें तरी आनी आमी उडयल्ले कितें म्हूण आमकां खबर ना। पूण आतां आर्किओलॉजी ते सगळे विचार करून सांगतले आनी तांकां नॉलेज आहा न्हू आनी तेंचे कडेन ते रिकॉर्ड थोडे उरता आनी ते आतां दुसरी पळोवनी तेवूय सांगतले। ते म्हाका दिसता हे काडून येला बरें काय दिसता म्हाका ते। पूण सर ही जी प्लेस आसा न्ही थंयसर आनीकूय अशेच मूर्ती मेळपाक शकता? सांगूं जायना। आतां पळय हे आतां हे कितली फूट 25 फूट लगून ना ते दुसरे वय 10 मिटर आहा तेजी कुशी हे मेळटा। आनी देप्याचे ओल्ड पयली हे स्टोर रूम हो देप्याचो आसलो स्टोर आसलो। गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान वर्षा आश्वेकार।